हाली ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस हांचे सोशल मिडियाचेर मंत्री विजय सरदेसाय आड ना तर गोवा फॉरवर्डाच्या पक्षाचेर मेसेजी पोस्ट करप चालूच आसा। ह्या संदर्भात जेन्ना मंत्री विजय सरदेसायक विचारले तेन्ना तांणी सांगले काँग्रेसीक गोंयांत सरकार स्थापीत करपाक जमुना म्हण ॲडव्होकेट रॉड्रिगीस बेजारला म्हण तो कसले पोस्ट सोशल मिडियाचेर करीत आसता। तशेंच काँग्रेस पक्ष आपल्या स्वार्था खातीर ॲडव्होकेट रॉड्रिगीसाचो वापर करून घेता म्हण मंत्री सरदेसाय फुडें उलयला। आरडेक्स गो खातीर रेश मागुसच्यान गौतम शिरोडकार। आयरिशान एक तुमचे वॉट्सएपाचेर खुबशे व्हायरल करीत आसा गोवा बॅकवर्ड वता गोवा बॅकवर्ड वता वॉट एक्झॅक्टली? Irish is one of the watchdogs on the social media. He is perhaps a little excessively disturbed by the fact that the Congress failed to form a government. He wanted the Congress to form a government, but facts that are now being revealed by the Congress General Secretary in charge of the state, by the PCC President, by the spokesman who has subsequently been expelled. All this reveals one thing, that there was a conspiracy very clearly there from the beginning to finish us politically. The Congress party wanted to move in such a way that had career threatening prospects for us three, especially for me. Why otherwise did the Congress field a candidate, an imported playboy from Kannur, who could not even manage to save his reputation? कित्याक जालें हें सगळें? कित्याक the Congress never wanted us to win in the first place. आनी जे भशेन षडयंत्र चालू आशिल्लें ताजेर काँग्रेस पार्टी आमकां फकत वापरपाची। काँग्रेस पार्टीक एक संवय आहा, ताका कोण तरी एक नवो मनीस मेळटा वापरून। लेटस्ट अनफॉर्च्युनेटली तांकां मेळ्ळा आयरिश रॉड्रिगीस। जे आयरिश रॉड्रिगीसान तांकांच चड एक्सक्यूज केल्ले आहा। आतां ताका वायट दिसना की आमी बीजेपी बरोबर गेले म्हणून, पूण जेन्ना आमी एक एक मुद्दो आमचो काम करून लागतले तेन्ना ताका दिसून येतलें की कॉमन मिनिमम डेनॉमिनेशन जें ताचें मनान आहा, सगळें एक्सपेक्टेशन जाय तें जायना, पूण एटलिस्ट कॉमन मिनिमम डेनॉमिनेशन जें कितें आहा तें आमी सॅटिस्फाय तो जातलो। म्हाका दिसता थोड्या दिसान ताजेंय बी मन परिवर्तन ताजें जातलें।